नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. गोंय क्रिकेट संघटनेन केलो सगुण कामतीक मारपेट प्रकरणात सस्पेंड. तपास समिती करतली फुडलो तपास. दुसऱ्या एका खेळगड्याक बडयलो असो आरोप शेखर साळकार समितीचे मुखेली. उदकांत बुडिल्ले 5 नुस्तेकारांचो अजून पत्तो ना. धक्को दिल्ले बोटीचे 11 तारखेक अनावरण करचे न्हय, आगोंदेच्या नुस्तेकारांची मागणी. पुलिशेन केली चौकशी सुरू. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचेर हाडिल्ले हक्कभंग थारावाचेर सेटलमेंट. टॅक्सीवाल्यांचो दावो. हक्कभंग समितीन दिली टॅक्सीवाल्यांक समज. निर्णय विधानसभेत सांगतलो सभापतीचे उतर. भारत गॅस कंपनीचे सिलिंडर आता ऑनलायन बुक करपाची सुविधा. इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम गोंयांत सुरू. कशी चलता व्यवस्था, पळयात रिपोर्ट. आणि कलंगूट पुलिशेन हाडले आनीक एक शिंदळकी रॅकेट उक्ताडार. 2 जाणांक अटक. 3 चलयांक सोडयली. आरोपीक 2 दिसांचो रिमांड. खबरो विस्तारान. क्रिकेटर सगुण कामतीक गोंय क्रिकेट असोसिएशनान सस्पेंड केला. क्रिकेटर काशीनाथ च्यारीक मारलो म्हणून ताचेर आरोप आसा. पुराय तपास करपाक दोतोर शेखर साळकाराच्या फुडारपणा खाला समिती नेमल्या. एका आठवड्या भितर ते तपास करून सगुणाचेर केल्ल्या आरोपाच्या मुळामेरेन पावतले आनी ताका कितें ते ख्यास्त दिवची ते जीसीए थारायतली. सगुणान काशीनाथाक एका प्रीमियर लीग मॅची मजगती मारलो अशें काशीनाथाचो आरोप आसा. शेनवारा जीसीएच्या कार्यकारी समितीचे बसकेन ह्या मुद्द्याचेर भासाभास जाली आनी तातूंतल्यान सगुणाक सध्या सस्पेंड करचो असो निर्णय जालो. आज तो सगुण कामत आनी काशीनाथ च्यारीचो एक सब्जेक्ट एजेंडा नासलो आनी मॅनेजींग कमिटी युनियनिमसली डिसायड केला की सगुण कामत ती सस्पेंड केला सध्या आनी पेंडींग इन्क्वायरी विल बी सस्पेंडेड एंड वी हॅव put one inquiry committee on him which will do the inquiry within 1 week and they will give their report and then the action will be taken afterwards. Inquiry committee in Dr. Sarkar chairman gatla. Suspension asa daga duration asa? No, that will be decided only after inquiry. What action will take exactly means what will be his ban, what will be, that will be decided only after inquiry committee completes their inquiry. आणि अपार्ट फ्रॉम दिस इश्यू आणि किती इश्यूज डिस्कस झाले? आता आमचे सिलेक्शन चालू आहा which will be we are selecting about 40 boys from under 16, 40 boys from under 14 and out of that 30 भुरगे हे अंडर 14 30 आणि अंडर 16 30 हे भुरगे हांगाच रेजिडेन्शियल रावतले. So this year we are making it full proof academy. Last year we had done it on trial basis which functioned very well. But this year we will see that हे जे भुरगे आमी दवरतात 30 तेतूंतल्यानूच आमचे गोंयचे फुडले प्लेयर निर्माण जातले. 10 आनी 2 दोगूय जाण सिलेक्शन करतात हे आनी वी हॅव टोल्ड देम स्ट्रिक्टली दॅट द सिलेक्शन हे म्हणटा ते परफॉर्मन्सा वयल्यान जावंक जाय म्हणून अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी. परवरीच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आगोंद वाठारांत ट्रॉलराक धपको दिवपी वैभव ह्या कोस्ट गार्डाच्या बोटीच्या कॅप्टनाक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी ट्रॉलराच्या धनयान केल्या. 11 मेक जावपी बोटीचे कमिशनिंग रद्द करचे अशी मागणी ताणें केल्या. ह्या अपघातांत बुडिल्ल्यांची एकूच कूड आतां मेरेन मेळ्ळ्या. वैभव बोटीच्या पंख्यात सापडिल्ल्यान घडये उरिल्ल्या 5 खलाशांचे कुडके जाले आसुये असो दुबाव ट्रॉलराच्या धनयान उक्तायला. इतले मजगती गोंय पुलीस आनी ट्रॉलराच्या धनयान शेनवारा शिपयार्डात वचून त्या बोटीची पळोवणी केली. शेनवारा गोंय पुलिसांनी गोवा शिपयार्डान वचून ट्रॉलराक धपको दिल्ल्या
ICGS वैभव ह्या कोस्ट गार्डाच्या बोटीची पळवणी केली. पोलिसांच्या ह्या पंगडान ज्येष्ठ पोलीस अधीक्षक ब्रह्मा सिंग, अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय, अपघात जाल्ल्या ट्रॉलराचो धनी आनी हेरांचो आस्पाव आसलो. इतल्या मजगती अपघातान सापडिल्ल्या एकाच खलाशाची कूड आतां मेरेन मेळ्ळ्या अशी खबर कुडबंद ट्रॉलर धनी संघटनेन शेनवारा दिली. वैभव बोटीच्या कॅप्टनाक अटक करची आनी बोट कमिशन करपा खातीर 11 मेक जावपी सुवाळो रद्द करचो अशी मागणी ट्रॉलर धनी संघटनेन केल्या. सांगतालो आमी CM सांगतालो आमकां हेल्प करता. मेल ती हेजी फॅमिली तेगे फॅमिली भायर सरल्या आनी ते फाल्यां पोरां पावता थंय ट्रेनी बसले ते आयज सकाळीं भायर सरले म्हणटा मिसींग आहा ते हांवें सांगिल्लें तांकां मातशें हांव आयज कितें करता सांगा कॉन्टेक्ट करता आनी तुमगे सगळी फॉर्मेलिटी पेपर वर्क सगळें घे आनी बाराबर या बाराबर. And they have also ordered immediate inquiry into this matter. जाती तो बेगीन इन्क्वायरी कर म्हूण सांगला. तेणें बोट मारती मारली तेणें बोटी मुखार वचोन बोट थांबयल्या आनी तेणें चोयलां जाल्यारय बी तो थिंगा मान्या काडपा एक मनीसपणा कांयच तेणें मांदिल्लें ना. शिप्स आर बिल्ड टू सेव पीपल का इमिडिएटली अरेस्ट करपा जावो. आजून आमकां सद्या एकूच बॉडी मेळ्ळ्या आनी बॉडी मेळ्ळ्या म्हणटाले म्हण तें फॅक्ट सारको ना. आनी कोण मोदी आशिल्ले they have been like minced away with the huge force of the propellers of the boat Vaibhav. So म्हाका दिसना आनी कोण बॉडी मेळतशी म्हणून. आनी ही बोट जी आसा धोक्यार ती कमिशन जावपाक दिवपाक जायना. तेंगे 11 तारखेर तेंगे कमिशन आशिल्लें, कमिशन जावपाक आशिल्ली ती बोट. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट आनी वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकर. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचेर हाडिल्लो हक्कभंग थारावाचेर सेटलमेंट करून तो प्रश्न मिटयला अशें टुरिस्ट टॅक्सी धनी संघटनेचे वांगडी सांगतात. शेनवारा विधानसभेत हक्कभंग समिती, सभापती आनी टॅक्सी संघटनेची बसका जाली. घटनेचे कलम 194 प्रमाण विधानसभेत आमदार उलयतना ताचेर लोक आक्षेप घेवपाक शकनात. ही गजाल हक्कभंग समितीन टॅक्सीवाल्यांक समजावन सांगली. हक्कभंग थाराव रोवन खंवटेन विधानसभेत मांडिल्लो. बसकेचो निर्णय सभाघरांत जाहीर करतले. आमचेर हक्कभंग प्रस्ताव हाडलेलो आसलो आनी आज तेंची कमिटी बसलेली. तेंच्या फुड्यान आमी बसून कमिटीन डिस्कस केले. तेंच्यांनी असेंब्लीन आमकां म्हटलें की आमी कितें करता गोंया हे टॅक्सीवाले करतात, बदनाम करतात आपलें नांव, हें गोंयचें नांव बदनाम करतात आनी ताका लागून ट्युरिस्ट गोंयांत कमी येता म्हणून. हेचेर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले. आमी माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर ट्युरिजम तेच्या घरा गेल्ले आमी आनी तशेंच आमी रोहन खंवटेच्या घरा गेल्ले. पूण अशें जालें की हे विचारपाक जाप पूण आमकां कायद्याचें ज्ञान तेन्ना नासलें. MLAs उलयतात कशा बद्दल चर्चा जाता विधानसभेन तेचेर आक्षेप घेवपाक जायना. हे कलम 194 हें आमकां तेंच्यांनी आयज वेवस्थीत समजून सांगून जेची आमकां खबर नासली. पूण आमी दुसऱ्याक लागून झगडलेले. आमकां बरे भाशेन कोणी ट्रीट करूंक ना म्हणून आमी फुडें झगडलेले. पूण हेचेर कळटा की कितें विचारपाक जायना, तितलो अधिकार घटनेन आमकां अधिकार दिवंक ना. जेका आमी निवडून हाडटा तेका सगळे अधिकार आसता, तेणी कितेंय म्हणूं येता. पूण तेका जाप विचारपाक आमकां जनतेक अधिकार ना हेचें आमकां ज्ञान नासल्यात. पूण तेचेर आमकां सोल्युशन तेंच्यांनी सांगलेलें आहा आनी आमी सेटलमेंट केल्लो आहा. कितें सोल्युशन सोल्युशन अशें कितें तुमी हें फर्स्ट टायम आमच्या हातीन घडलां तर की आमकां तो एक्ट खबर नासलो. पूण आमी म्हटलें चल फर्स्ट टायम हें जाल्लें आसा कितें आहा. आमचें तेंच्यांनी सांगलें कितें मागण्यो आहा ते बरे भाशेन घेवन येयात. तुमच्यो सगळ्यो मागण्यो आमी आमच्या परीन सोडून दिता. तुमच्यो मागण्यो कितें आहा टॅक्सी युनियनाचे कितें मागण्यो आहा ते सोडून दिता सांगलें आहा. आनी मागीर बरें खेळीमेळीचें मागीर वातावरण जालें तें. मीटिंग वॉज हेल्ड. What is the initiative? So that it will be announced in the house. भारत गॅस कंपनीन इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम गोंयांत सुरू केल्या. ह्या सिस्टमीचो वापर करून गिरायक गॅस सिलिंडर बूक करूंक शकतात. ही सिस्टम 24 वरां चालू आसतली. भारत गॅसाच्या IVRA सिस्टमाक गिरायक हक्क मंचाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सांनी येवकार दिलो. ह्या सिस्टमीचो बरो प्रचार करचो अशें ताणें मागलें. We already have a number of modes by which a customer can book for a refill. One is walking to the shop straight away. Second one is you can book via telephone. Third is we have already introduced in July 2009 an SMS system, which is a unique 5-digit as a number. We have a web booking facility where you can go to our website and book for a refill. Last July, we had introduced a missed call booking, whereby a person can just give a missed call and the refill booking is registered.
This is one more initiative which we have started, and it is being launched today at the hands of Mr. Roland Martins. This is a unique number, 9420456789. This is easy to remember, valid for the entire Goa state, Ratnagiri and Sindhudurg. So this is one number in which the customer can book a refill. The system recognizes the distributorship. Once the customer is registered on this number, the system recognizes that customer belongs to a particular distributorship. The refill booking gets transferred automatically to the distributor's package, and the distributor is able to view the demand of the customer. Bharat Gas now has come up with this number. I think it will benefit customers who have been waiting for a long time for this number. In the sense, they have seen that other company has got a number, why not us? And I think with this entire momentum developing for Aadhaar card and all, it will be a right step. Consumers will be able to reach out to the company, and of course IVRS is still a new system for a lot of people in Goa. We have to create much more customer awareness about it. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.